दिव्यवाणी 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 क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, दिव्यवाणी लाईव्ह या मुखांतर या माध्यमा मुखांतर देवाचे उतर आमच्या काळजांनी जगोवन दवरूंक देवाक सदांच महिमा दिवंक अशा केल्ल्या कार्यक्रमाक तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत करता. देव आमचे लागीं निरंतरी उलयता. ताची कृपा आमचेर ताच्या उतरा मुखांतर तो वाळाशी करता आनी ताच्या उतरा मुखांतर आमचो भावार्थ तो थीर करता. ह्या खातीर देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी ह्या वेळी आपोवया. आमी आयकोंक वचचें तें उतर आमी काळजान जगोवन भावार्थान थीर रावोंक देवाच्या पवित्र आत्म्याचो आधार ह्या वेळी आमी मागून घेवया. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गेच्या रसनारा, आत्म्या पोदवेधारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पोदवेधारा. भावार्थ गुणकर दुभाव पयसकर, वायथा विघ्नांतले सदांच तू निवार. भावार्थ गुणकर दुभाव पयसकर, वायथा विघ्नांतले सदांच तू निवार. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पोदवेधारा. आत्म्या पोदवेधारा. आत्म्या पोदवेधारा. सामातेवासो वांजेल अवस्वर 8 वाक्य 23-27 पर्यंत. Gospel of Matthew chapter 8 verses 23-27. जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे संगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाचसाने एक व्हड वादळ उठलें. पूण दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटालो. तोवर ताचे शिस ताचे सरशी वचोन ताका जागोवन म्हणाले, सोमिया आमकां बाचाव कर, आमी बुडताव. सोमिया आमकां बाचाव कर, आमी बुडताव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? इतलो उनो भावार्थ तुमचो? आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें. हे पळयल्ले मनीस विजली जावन म्हणूंक लागले, कसलो मनीस हो! वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. वारें आनी दर्यो लागून ताचे उतर आयकतात. देवाचे उतर हे मोगाच्या भावानो भयणीनो,
थोड्या दिसा आदीं एक भोव अर्थाभरीत हिंदी गीत, हिंदी या उर्दू म्हूण म्हाका सोमा कळीत ना, सड उर्दू भाशेंत आसा, त्या गितांत आसा. हें गीत म्हाका वॉट्सॅपा मुखांतर आयकूंक मेळ्ळें. ताचो ताळूय बरो आसा त्या गिताचो. आनी त्या गितांत अशें गायलां, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. म्हज्यान कितली अर्थाभरी उतरां पळय थंयसर. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. म्हाका सबार समस्या आसात, म्हाका व्हडले प्रॉब्लेम आसा, म्हाका मस्तू कश्ट आसात, म्हाका व्हडलें दूख आसा, हें तुज्या देवा लागीं सांगनाका. बगार कितें सांग? ह्या समस्यांक, ह्या संकश्टाक तूं सांग. कितें सांग? म्हजो देव वर्तो जावन आसा. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमचो देव वर्तो जावन आसा. आतां आमी आयकलें लोकांनी जेजून वारें वादळ थंड करता आसतना सांगली ती उतरां, 11ची उतरां. कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. आमचो देव मोगाच्या भाव भयणीनो भोव वर्तो जावन आसा. कसलेय ते समस्या आमच्या जिणेंत आसूं दीत, ताच्या की कितलो वर्तो आमचो देव जावन आसा. आनी त्या वर्त्या देवा थंय आमी भावार्थान रावचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या खातीर आज आमच्या भावार्थी जिणेक समज जाल्ली थोडी संगती आमी समजोवंक प्रयत्न करया. आतां आमी आयकल्लें हे देवाचें उतर वांजेलांत आमकां मार्तेवाच्या, मार्काच्या आनी लुकाच्या ह्या तिनी वांजेलांनी वाचूंक मेळटा. मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकलें 8व्या वस्वरांत, जाल्यार लुकाच्या वांजेलांत ती 8व्या वस्वरांत तें आसा. मार्काच्या वांजेलांत 4थ्या वस्वरांत आमकां तें वाचूंक मेळटा. पूण मोगाचेनो, ह्या तिनी वांजेलाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतना तफावत आसा. मातेवाचें वांजेल आतां आमी आयकल्लो तो, थंयसर जेजून शिसांक एक सवाल केल्ले आमी पळयलें. तशेंच मार्काच्या आनी लुकाच्या वांजेलांत तो सवाल करता. इल्ले दुसरे नोमनेन ते सवाल आसा. पूण हांगासर जेजून केल्ले सवाल आमी आयकले. जेजू विचारता ताच्या शिसांक, तुमी इतले बिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो? तुमी इतले बिजूड कित्याक? म्हूण मार्काच्या वांजेलेन ते आमकां आयकूंक मेळटा. पूण दुसरे सवाल थंयसर विचारला, तुमकां भावार्थ ना? लुकाच्या वांजेलांत आमी गेलो जाल्यार ते दुसरें सवाल विचारला, खंय आसा तुमचो भावार्थ? म्हज्या भावार्थाक संबंद जावन जेजून विचारली सवालां. मातेवाच्या वांजेलांत हे सवाल जेजू विचारता वारें वादळ आसतनाच. जेदुआ वारें वादळ जावन आसा, शिस जेजूक उठयतात, तोवळ तो पयलो सवाल विचारता आनी उपरांत वाऱ्या वादळाक तो फरमयता आनी म्हणटा शांत जा, आनी सकट शांत जाता. पूण म्हज्या आमी लुकाच्या आनी मार्काच्या वांजेलांत पळोवंक जाल्यार थंयसर दुसऱ्यांत आमकां पळोवंक मेळटा की जेजू पयलें वारें वादळ थंड करता आनी उपरांत ताच्या शिसांक विचारता, तुमचो भावार्थ खंय आसा म्हणून. हांव चिंतूंक पडलो मोगाचेनो, एकच घडीत दोन रितींनी कित्या खातीर वांजेलिस्तांनी अशें आमकां दिलां गी म्हणून.
आनी ह्या विशयांत हांव ध्यान करता आसतना सोम्यान म्हाका कळीत केलें सभारपुटी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पळोवंक जाल्यार सिसांबोरी आमचोय भावार्थ दंडोळचे संदर्भ सभार आमकां येतात. आमच्या भोवती सभार तराचें वारें वादळ उडता. आमी कंगाल जाता, आमी भियेता, खावज येता, आकांतान पडटा. कितें जाता कोण ना म्हणलें एक चिंता पळय एक सवाल आमच्या मोतीक येता आनी आमी एका तराच्या भियाच्या वातावरणांत जियेता. आनी दोन तरान मोगाच्या भाव भयणीनो विशेश स्थितीन घडता. सभारपोटी कश्ट आकांतांत आमचो भावार्थ दंडळटा. आमी वारें वादळ सांपडटा आसतना आमचो भावार्थ दंडळटा, आमी भियेता. आनी हे सडावत लोकांच्या जिणेंत घडटा. मोगाचो मनीस आमचो अंतरलेल्या वेळार पिड्या उपरांत पिडा आमकां आयिल्ल्या वेळार असले संगती आमच्या जिणेंत घडटा आसतना आमच्या भावार्थांत इल्लें शेळेपण येता. आमकां दुबाव वाडटा. देवान कितें म्हाका सांडलां असले सवाल आमचे थंय उदेता. पूण मोगाचे भाव भयणीनो एका तराचे जाल्यार अनेका रितीन मार्काच्या आनी लुकाच्या वांजेलां पळयल्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी देवाची वर्ती अजापां विजबितां पळयल्यांत. आमच्या जिवितांत देवाचें बरेंपण आमी अनुभव केला. देवाचो वर्तो मोग अनुभव केला. हे सक्कड आसोनी मागीर आमचो भावार्थ गूण आसना उतळतो जावन उरता. वर्ती देवाची दया काकूळट आमच्या जिणेंत आमी अनुभव करूनय आमी शेळेता. देवा थंय आमची फात्तेनी थीर दवरूंक आमी सुकोन पडटा. आनी ह्या खातीर हे सवाल वांजेलिस्ट दोन अंतर आमकां विचारतात. एक कश्ट अनवरा वेळारच आमी उलो मारता आसतना आमी शेळेता, आमी दंडळटा भावार्थांत. ह्या आमी अनवराचे जैत वेले उपरांत वर्ते आमी बरेंपण पळयल्यार मागीर त्या देवाक आमच्या जिणेचें केंद्र करून जियोंक आमी फाटीं सरता. आनी ह्या वरी मोगाच्या भावना भयणीनो आज आमी थोडे संगती आमच्या भावार्था समज जाल्ले चार भावार्थाची ती सतां पवित्र पुस्तकाची उतरां मुखांतर आमकां उगडापे जावची आमच्या भावार्थ जिणेक समज जाल्ली समजोवंक प्रयत्न करया. पयलें सत मोगाच्या भाव भयणीनो हें जावन आसा. आमी तें वाचता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अवस्वरांत 6व्या आनी 7व्या वळेंत. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 11वो अवस्वर 6वी आनी 7वी वळ. हांगासर देवाचें उतर अशें म्हणटा, भावार्थाविने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. भावार्थाविने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना म्हणटा पवित्र पुस्तक. मुखार सांगता कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. मोगाच्या भाव भयणीक वर्तें सत हांगासर उगडापे जाल्लें आसा. जो कोण देवाक लागीं सरता ताणें देव आसा म्हणून पातये जाय म्हूण मात्र सांगूंक ना. सभारपुटी आमी चिंचे आसा. आमचें चिंतप कितें म्हळ्यार एक भावार्थी मनीस म्हळ्यार तो देवाक पातयेता, देव आसा म्हूण पातयेता म्हणल्यार आमी चिंता तो भावार्थी म्हणून. ना मोगाच्या भाव भयणीनो, सैतानी पातयेता देव आसा म्हणून. आमी सैतानाचे पक्षाचे जावचे नाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून पवित्र पुस्तक आनी इल्लें मुखार सांगता देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी ताका सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. मोगाचें हें भोव गरजेचें. ताका सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता. तो केदींच सांडिना, तो केदींच सोडिना. किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचता कीर्तन 9-10वी वळ.
किर्तनकार म्हणटा तुका सोदतेल्याक सर्वेस्परा तूं सांडून घाली नाही. तुझे नाव उलो मारतात, तुझे नाव वळखतात ते तुका उलो मारताले, कित्याक तुका सोदतेल्याक सर्वेस्परा तूं सांडून घाली नाही. हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडचो ना म्हूण देवान आमकां सांगलां. परत परत ताच्या उतरा मुखांतर बायबलाचे कमेंटेटर आमकां सांगतात 360 आनी 100 पटी देवान सांगला म्हणून. 360 आनी 100 पटी म्हळ्यार हर एका दिसाक म्हणल्यार बरी 4 वर्सां एक पटी येवचो तो एक एक्स्ट्रा दीस फेब्रुवारीचे 29 29 तारीख येता तो दीस धर न्ही. म्हणजे एक दीस सोडिनासतना देव आमकां सांगता हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना, तुका हांव म्हज्या उजव्या हातान हांव कोण धरता. म्हाका भाव भयणीनो, ही वर्त फात्य आनी वर्त विश्वास आमचे थंय भोव गरजेचो जावन आसा. आमी किर्तन 91 वापुरबायचे तें किर्तन देव आमचो राखणदार जावन आसा म्हणून त्या किर्तनांत आमी समजून घेता. आनी त्या किर्तनांत 15वी ओळ कितल्या पुरबायची उतरां थंयसर आसात. किर्तन 91 वर्स 15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां, आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता म्हणटा सरस्वत देव. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. जेरेमिया प्रवाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 33 वसवरांत 3 वळींत तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हणटा सरस्वत देव. म्हाका न्हू आमच्या हर एका उल्याक आमचो सरस्वत देव खाण दिता, तो आमकां आयकता. केदींच तो आमकां सांडिना, केदींच तो आमकां सोडिना. आनी ह्या वरवीं आमी समजून घेजय भावार्थाचे पयलें सत ताचे लागीं आमी सरता आसतना, देवाक लागीं आमी सरता आसतना तो आसा म्हळ्यार फात्तेल्यार मात्र पावना मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण तो ताका सोदतल्या हर एकल्यांक प्रतिफळ दिता. ताका लागीं सरतल्यांक तो कधीच सांडिना, कधीच सोडिना. एक थोड्या तेंपा आदीं एका अंगविकल मनशाची एक व्हिडिओ हांवें पळयली. त्या अंगविकल तो व्यक्ती एक तरणाटो, हो तरणाटो ताचें नांव निक युजिसिक म्हणून. निक युजिसिक ऑस्ट्रेलिया गांवचो तो जल्मातना जावनूच ताका दोनी हात नात, हात ताका नात, पूण ताका पांय आसात, पूण ते दोनी पांय खाली 6 इंच मात्र इतलेच पांय आसात ताका. आनी हो तरणाटो ताच्या एका इंटरव्यूवांत ताच्या जिणे विशयान सांगता. तो म्हणटा हांव सुमार 12 वर्सांचो आसता म्हणसर एक विचित्र रितीन देवाक दुर्सोन म्हणल्यार बरी हांव जियेलो. देवा तुवें म्हाका एक असली कूड कित्याक दिली, सक्ता हेरा भुरग्यां बरी म्हाका धांवोंक जायना, म्हाका कितें करूंक जायना, असलें एक जिवीत म्हाका कित्याक दिलें म्हणलें एक सवाल ताच्या मोतींत आसलें. आनी देवाक तो सदांच दुर्सातालो. पूण एक पुटी ताका एक देवाचें उतर आयकूंक मेळिल्लें तें ताच्या काळजांत ताका रिगलें म्हणटा तो. सुमार 12-13 वर्सां प्रायर जेरेमिया प्रवाच्या ग्रंथांत हांव 20 आनी 9 वसवरांत 11व्या वळींत हांव लाभलें तें उतर म्हणटा, तुज्या खातीर म्हज्या मनांत आसची योजना हांव बऱ्या तरान जाणा. तुज्या बरेपणा खातीर हांवें आसा केल्ली योजना, तुज्या नासा खातीर न्हय. तुका एक बरो फुडार दिवच्या खातीर, बरोच असो फुडार तुका दिवच्या खातीर हांवें आसा केल्ली ती योजना म्हूण सरस्वत देव म्हणटा. हें उतर आयकल्या उपरांत ताणें तो चिंतूंक लागलो, जर देवान म्हाका ह्या रितीन रचलां तर कितें म्हणून ताचें योजन, विशेश योजन बऱ्यापणा खातीर आसा, तर तें योजन कितें जाय जाय म्हूण हांवें समजोवंक प्रयत्न केलो म्हणटा. आनी अशें त्या दिशेन तो समजोवंक प्रयत्न करता आसतना ताणें सबार जाणांक कॉन्टेक्ट केलें, गायडन्स ताणें काण गेलें आनी ताका समजलें. तो म्हणटा की जांणी ह्या संवसारांत विशेश जावन तरणाट्यांनी
आपली जिणी नासाच्या वाटेन वेल्या बरवसो सांडला ड्रग्साक तसला वायटाक चक्र वळख जाल्ले आसात तांच्या जिवितांत एक नवो बरवसो दिवच्या खातीर सोम्यान म्हाका एक विशेष कोड दिला म्हूण तो समजता आनी ताचे मिसांव थंय आराम जाता. तो तरणाटो कॉलेजींत कॉलेजीक युनिवर्सिटींत युनिवर्सिटीक तो वेता. तो वचून सबार कडेन वचून थंय लेक्चर दिता, आपल्या जिणे विशयान तो सांगता आनी कितल्याशा तरणाट्यांक तांच्या बरवसो सांडल्या जिवितांत फाटी येवंक तो अवकाश करून दिता. पळय मोगाच्या भावनो भयणीनो, देवाक लागीं तो सरत आसतना देव आसा म्हूण मात्र पातयेलो न्हय, बगार देव प्रतिफळ दिता. देवाचे विशेष योजन ताच्या जिणेंत आसा म्हूण समजलो आनी त्या रितीन तो जिवंक फुडें सरलो. आनी ह्या मुखांत ह्या वरवीं देवाच्या आशिर्वादान भरलें जिवीत. ताचें तोंड पळयत आसतना कितले परजळीत तोंड आसा. मुखार म्हळ्यार वर्तय संतोश. ते संतोशाच्या मुखार म्हळ्यार तो हर एकल्याक भेटता आनी सोम्याची बरी खबर तो परगडता. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरें सत आज देव आमकां उगडापे करता. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ एक आमच्या जिविताचें कर्तव्य जावन आसा. फेथ इज अ ड्युटी, एक कर्तव्य, एक जबाबदारी. आमी कर्तव्य म्हणटा आसतना समजता हांव की आमी करीत आसलें काम सडावजून आमी चिंतीत जावन आसा. भावार्थ कर्तव्य म्हळ्यार कितें? मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ जिणी खाली इगर्जे भितर ह्या मागण्याच्या वेळार मा सीमित न्हय. कर्तव्य भावार्थ आमचो म्हणटा आसतना आमच्या जिणयेक आनी आमच्या भावार्थाक लागशिल्लो एक संबंद आसा म्हूण आमी समजासे. हांव खाली मागता आसतना मात एक भावार्थी न्हय, सगळी म्हजी जिवीत एक भावार्थाची जिणी. त्या देखून म्हजें भावार्थी जिवीत इगर्जेच्या वंडे भितर आखेर जायना. तो भावार्थ जो कितें हांवें उक्त्यान परगटलो, मिसाच्या वेळार जावंक पुरो, मागण्या वेळार जावंक पुरो, तो म्हज्या जिणे मुखांत्र हांवें तो हेरांक दिवंक आसा. आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू आमकां सांगता मार्काच्या वांजेलांत 11व्या वस्वरांत 22व्या बळींत, मार्कस वांजेल 11वा वस्वर 22व्या बळींत जेजूचें उतर आमकां अशें म्हणटा. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचून पड म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपलें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सतमानी जाल्यार तें ताणें सांगल्या बरीच जातलें म्हणटा जेजू. देवाचेर भावार्थ दवरा म्हूण जेजू सांगता मात्र न्हय, तोमासाक ताणें दिल्लीं उतरां आमी उडासा हाडये त्या वेळार. मोगाच्या भाव भयणीनो, तोमास दुबावलो. जेजू खरोच जिवान जाला म्हूण ताच्या हेरां शिसांनी, जेजूच्या शिसांनी ताका सांगता आसतना तो म्हणलो, हांव ताच्या हाताच्या बोटाक म्हणजे हाताक आसल्या गायाक म्हणजे बोट घालिना जर ताच्या कडवळाक म्हजो हात घालिना तर हांव फाटीं वचना म्हणलो तो. पूण जेजू परत आयिल्ल्या वेळार जेजून ताका सांगलें ती उतरां जो आमच्या वांजेलांत 11व्या वस्वरांत 20व्या वस्वरांत 20 आमी वाचता. जेजू म्हणटा तोमासाक, तोमासा बेविश्वासी जायनाका. बगार सत मान, बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान म्हणटा. सबार पुटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बेविश्वासी जाता. आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ शेळेता. हे फात्य वेदगी, हे सतगी म्हळ्यार चिंता पळय, एक सवाल आमच्या मती उदेता. जेजू आमकां सांगता, खरेपणी तुजो विश्वास तुजो फात्येनी म्हजेर दवर. भावार्थ हे कर्तव्य जावन आसा आमच्या जिवितांत. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्थ विने जिवीत वा नापात्येनी पातक जावन आसा. अनबिलीफ इज सिन. भावार्थ विने जिवीत ह्या नापात्येनी पातक जावन आसा. मोगाच्यानो आमी कुमसरां तयार करतना पातका विशयान चिंताव. पातकां कसली केल्यांत, खंयची पातकां सांगची म्हणून आमी चिंता पाटयता आसतना भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या विशयांत चिंतावंगी. खरेपणी भावार्थाक साक सावन जियोंक आमकां मेळिल्ले अवकाश आमी होगडाल्ल्या विशयांत आमी चिंतावंगी. पयलीं पुस्तकांत मोगाच्या भाव भयणीनो भोव कठीण उतरां जेजून उपयोग केल्यात ह्या विशयांत. सबार कडेन जेजू वेता आसतना ताच्या परगट जिणे वेळार लोक हरी हरीन ताचे लागीं येतालो, ताचें उतर आयकतालो, ताच्या उतरा मुखांत्र
बरेंपण जोडटलो. पूण सबार जण काळीज धरून करून आशिल्ले. काळीज धरून करून जेजूच्या उतरां स्विकार करूंक तयार नाशिल्ले. सबार जण जेजूक विरोध पण दाखयले. आनी ह्या वरवीं जेजू आमकां जुवांच्या वांजेलान प्रत्येकतावन भोव कठीणाची उतरां दिता. म्हजे सरशी येवंक तुमी कित्याक कबूल नात म्हूण विचारता. जो सवंजेल 500 वसवा 40 वळीन ते 16 वसवान पळोवंक जाल्यार 60 आनी 16 वळीन ताणें आमी वाचता जेन्ना जेजूचे थोडे शिस ताका सांडून गेल्ल्या वेळार आपल्या 12 जाणांक कुशीन तो गुंवता आनी सांगता, तुमी म्हाका सांडून वेतात गी, तुमी म्हाका सोडटात गी. जो सवंजेल 12 वसवान वाचता तांणी सतमानलें ना, जेजूचें उतर सतमानलें ना, कित्याक तांचे अंतस्करण तांणी धरून करून घेतिल्लें. हेब्रेय बरयल्ल्या पत्रांत मोगाचें आमी वाचता 3 वसवार 12 वळींत, असलें बेविश्वासी काळीज तुमकां नाका म्हणटा थंयसर पळयत पुस्तक. आपले काळीज बेविश्वासीन धरून करून ताणें आपणाचेरच ख्यास्त मोगोवन घेतली. असलें बेविश्वासी काळीज तुमकां नाका म्हणून थंयसर एक 17 उतर मोगाचें सांगलें आसा. भावार्थ विने जिवीत ना पात्येनी पातक जावन आसा. चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता भावार्था संबंदी की जो कोण सतमंता ताका सर्व संगती साध्य. सतमंतेल्याक सर्व संगती साध्य म्हणटा देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो. मार्काच्या वांजेलांत एक आमकां असलो उल्लेख मेळटा 9व्या वसवारांत. एक बापूय आपल्या पुताक ताका फिट्स आसली, पिडा आशिल्ली, ताका शिसा लागीं हाडल्या वेळार शिसान ताका बरें करूंक जावना. आनी त्या वेळार बापूय जेजूक लागीं विचारता, तुज्या शिसांनी बरें करूं ना, तूं म्हणी म्हज्या शिसाक 7 दीस जाल्यार बरें करताय गी. 7 दीस जाल्यार म्हूण कित्याक सांगताय म्हूण विचारता जेजू. कित्याक तूं म्हणटाय 7 दीस जाल्यार? जो कोण सतमंता ताका सर्व संगती साध्य. तुज्या भावार्था वरवीं तुका बरो केलो म्हूण जेजून सांगलें उतरां मोगाचें सबार कडेन वाजेलात आमकां वाचूंक मेळटात. आमी जेजू थंय आमचो विश्वास खरेपणी दवरल्या वेळार तो आमकां ताचें बरेंपण आमचें तें वळाशें करता. ताचें उतर कितें ताणें सांगिल्लें आसा बसोने मुखांतर तें आमच्या जिवितांत सच जाता. मार्ताचें जिवीत आमी पळया मोगाच्या भाव भयणीनो. लाजरसच्या फोंडार लागीं घडिल्लें तें घडीत 11व्या वसवारांत जुवांच्या वांजेलांत थंयसर जेजू थंय गेल्ल्या वेळार 4 दीस जाल्ले कुसोवन गेल्लो लाजरस. आनी मार्ता सांगता जेजूक, तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. पूण तुजें उतर हांव फाती येता, तुज्या उतरा विशयी सकत आसा म्हूण वळखून घेता. आनी जेजू थंयसर हांव पुनर्जीवनपण आनी जीव आनी सकट सांगल्या उपरांत एक उतर सांगता 40व्या वळींत आमी तें वाचता, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतलें. जर तर तूं सतमंताय देवाची महिमा देखतलें. आनी हांव सतमंता सोम्या, तूंच येवचो आसलो तो देवाचो पुत सतमंता म्हणटा आसतना थंयसर मार्ता देवाची महिमा पळयता. ताचो भाव बरोवन 4 दीस जाल्लो तो जेजून लाजरा भायर ये म्हणटा आसतना भायर येता मोगाच्या भाव भयणीनो. आज तस्सो जेजू आमकां हर एकल्यांक ह्याच भावार्थांत जिवंक आपोवणें दिता. मार्ता बरी आमी आसुम्या ती आमचो भावार्थेर करूंक आसा. दुबावी तोमास आसलो तो विश्वासी तोमास आसलो. म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हूण सोम्याक ताणें स्विकार केलो. ह्या रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी सोम्या स्विकार करूंक आसा आमच्या जिवितांत. सांव पावलो सोम्या क्रिस्ताक त्या फाटलाव जर हांव कश्ट नाशिल्लो म्हणटा म्हाका बळ दितल्या सवय हांव सर संगती करूंक शकता. त्याच आमच्या सोम्या सरशी आमी रावया. एक घडभर मोगाचें आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्या जेजू भावार्थी जिणयेक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. भावार्थाचें वर्तें देणें तूं आमकां दिलाय. सबार पुटी आमच्या जिवितांत आमी कंगाल जाता. वारें वादळ आमच्या जिवितांत येता आसतना कश्ट अनवरां संपडटा आसतना आमी
खाऊ जेता आखांत आमच्या जिणेंत येता सोम्या. आनी ह्या वेळार आमकां तूं दंडोळोवंक दिनाका. थीर रावंक तुजे ते विश्वास आमचो सदांच थीर दवरूंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी. तुजे दैवीक सकत आमचे ते तूं वाळाशी करूंक आशेताय. तेच दैवीक सक्तेचो अनुभव विशेष रितीन आज हे देवाचें उतर आयकल्ल्या ह्या सर म्हज्या भाव भयणींक तूं फावो कर. हर एक तांच्या कश्टांत आकातांत पिडेशिरेंत अनवरांत तूं सोम्या तुजो आसरो आनी आधार जा. तांकां हर एकल्यांक तुज्या जैते वोंत उजव्या हातान तूं उखल धर आनी भावार्थान तांकां तूं थीर सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. दिव्यवाणी